तुका एक सांगता, तू कोणाक रिपोर्टरांक धाडटा पळय, तुज्या एक तुजो रिपोर्टर घेतलाय तुवें, त्या रिपोर्टराक धाडटाय पळय, तेका जे व्हिडिओ घालून घेवन वयता पळय ते घालपाक सांग तेका. नाका जाल्ले क्वेश्चन दिता तेका ट्रेन करून धाडू नाका. कारण टॉपिक चल्लोलो कसलो, सनबर्नाचो विशय काडटा रिपोर्टर. कित्याक काडटा? पोसून दवरला त्या रिपोर्टराक तुवें. त्या रिपोर्टराकूय सांगता तुजी मस्ती खूब जाल्ली आहा, आमी खूब ऑब्जर्व करता तुका. ही फोर्थ पिलर म्हणटा आमी डेमोक्रेसीचो, मिडिया. आनी हांगा जर तो रिपोर्टर जर असली फालतूपणा जर करीत न्हू, तेका एक्सपोज करपाक हांव फाटीं फुडें रावपाचो ना. फुडले फावट आरजी कडेन क्वेश्चन करता 100 फावटी विचार कर. मायकल लोबो न्हू आमी, दिलायला न्हू. कितें क्वेश्चन फ्रेम करता पळय ते सारखे कर. ना तुका कोणाक कितें दिला पळय, खंयची एनवेलॉपां पावल्या आनी कोणाक कितें गाडयो पावल्या पळय, सगळे भायर काडटले. हांगा एवरी टायम तूं येता क्वेश्चन भलतोच विचारता. नेक्स्ट टायम तूं सांबाळून राव. आनी म्हाज्या फुड्यान जर येयलो तूं सांबाळूनच राव. तुका डायरेक्ट सांगता. तुका लायव्ह व्हिडिओचेर कितें दाखयतलो, रिकॉर्डिंग बीन न्हू, लायव्ह व्हिडिओचेर. तूं रिपोर्टर जा जाल्यार आनी कोण जा. आनी असले एजंट मायकलाक सांगता, रिपोर्टरांक एजंट करूं नाका. आनी एजंट आसा पळय तांकां चॅनलांकूय सांगता, तुमी असले एजंटांक रिपोर्टर करूं नाका. कारण लायव्ह नासलो व्हिडिओ, लायव्ह वतलो लोकांक कळपाचें तो रिपोर्टराक आन्सर कितें दिला तो सांगता. हेच्या पयलीं खंय तुमी कोणाचेरूच कंप्लेनी घालूंक ना, तुमी मायकलाचेरूच कंप्लेन घालता, हीच तुमकां प्रॉपर्टी दिसता. म्हणजे मायकल जितले उलयता तो उलयता रिपोर्टर. आमी कंप्लेनी आमी घालूंक ना. यो मरे फायली हे पळय यो. तेका हांवें ओपन सांगला तेका, आमी पत्रकार सिरीज करतले, लायव्ह करतले. तुज्या कापास दादा तुज्या कडेन तुज्या चॅनला कडेन जाल्यार यो लायव्ह कर ह्या वांगडा. गाडी धाडटा म्हणून सांगली. तो सांगता आपणाक गाडी धाडटा काय म्हणले, तूं गाडी धाडटा कित्याक तूं येना न्हू असल्या कारणान. यो गाडी धाडटा तुका. गाडी धाडटा, गाडयेन बस म्हाज्या. तुका आख्खे पत्रकार सिरीज दाखयता, तुका पत्रे सगळे दाखयता. तुज्या कडेन कापास दादा म्हण तूं हे लायव्ह कर. उलोवचें पडटा कित्याक तुमी एजंटगिरी आयज करता हो रिपोर्टर. आमी अजून नाव घेवंक ना. थोड्या दिसान नाव घेतलो तूं फुडले फावट मस्ती करूच आरजी कडेन येवन चॅलेंज करता. नाव घेतलो म्हणजे घेतलो, ती जाता ते कर तूं. तुमी कितें समजला रे? हा, तुमच्या कडेन फक्त मोबायल आसा आनी रिकॉर्डिंग करता म्हणून जाय ते करपा एजंटगिरी करपाची. हांगा लोक हे वाचोवपाक येता. तूं सनबर्नाचो विशय काडटा. सनबर्न खंय उरले रे? आनी हिल कटींग खंय उरले? आनी तुका कितें पडलां? तुका खबर आसा कोणें कितले कंप्लेंट घातल्या ते? लोकांनी कंप्लेंट घालूंक ना म्हणटा तूं जाणा कितले कंप्लेंट घातला. तूं येयला कंप्लेनींग त्या? तुका हिम्मत आहा तुज्या कडेन कव्हर करपाक? ना तुज्या चॅनला कडेन कव्हर करपाक हिम्मत आहा? मिडिया म्हणून शाणपणां करूं नाका प्लीज. डिग्निटी दवरा आपली. ही मस्ती करता पळय तो चॅनलूय मस्ती करता आनी तेचो तो रिपोर्टरूय मस्ती करता. मस्ती भायर काडटले, नांवूय घेतले. मातसो टायम येवं दी. तुमी चिंतात तुमी आमकां काबार करतले म्हणून आमी तुमकां भियाना. हे सांगता. असल्या मिडियाक आमी भियाना. जे कोण जेन्युइन मिडिया आसा पळय ते आमकां कव्हर करता, ते आमकां दाखयता आनी आमच्या वांगडा रावता आनी गोंयचे मुद्दे उठयता. असली डबल एजंटगिरी करिना. थंय वचून व्हिडिओ वचून मायकला व्हरून दाखयना कोण कोण येयल्ले ते एजंट कसो. पयलींच व्हिडिओ काडटा सगळे कोण कोण येयले ते फोटो. सीआयडी को जाल्यार सीआयडीन वच मरे तूं. आमी सांगता उलयता गव्हर्मेंटा कडेन. फाल्यां आमदाराक सांगता विदेशाक त्या रिपोर्टराचें नांव सीआयडीन घाल म्हणून, एसएमडीन घाल म्हणून. तेका एक सीआयडीन तेका एक जॉब दिवचो म्हणून. त्या नंबर 1 सीआयडीगिरी करता तो. असली फालतूगिरी करूं नाका. आमी मरे केअर करना तुका सांगता. ती सगळे कुंडलीत भायर काडटले कित्याक काडपाचो टायम येयल्लो आहा. तूं व्हडलो समजता पळय. फुडल्या फावट यो मरे आरजी कापासतात तुजी. क्वेश्चन विचार लायव्ह व्हिडिओचेर. नाका जाल्ले तूं टॉपिक सोडून भलतेच क्वेश्चन विचारता आनी मायकलाक सांगता असल्या रिपोर्टरांची तूं वाड लाव नाका. तुका लागून तो फोंडान पडटलो. मायकल आज वयर उखलतलो. मागीर एनवेलॉपाय बंद आनी गाडयेन दिता ते पेट्रोलूय बंद. सगळें बंद जातलें. सिंपल सांगता डायरेक्ट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.